द्वितीय नियम पुस्तकांतले वाचप. मोइजे आपले परजे लागी अशें उलयलो. पळय, आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सुख, मरण आनी दूख दवरतां. हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपादेश तूं आयकाशे जाल्यार, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशे जाल्यार, ताच्या वाटाने चलशे जाल्यार, आनी ताचे उपादेश, कायदे आनी नियम पाळशे जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली, आनी तूं तुजे अधीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. पूण तुजे काळीज वांकडी वाट धरीत जाल्यार, आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार, आनी थाळणेक सांबडून हेर देवा मुखार सरपटून तांची पुजा करशे जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगतां, तुमचो सत्यानाश जातलो. ज्या देशांत भितर सरूंक आनी जो देश तुमचे अधीन करूंक तुमी जोर्दान उतरतात, त्या देशांत तुमी लांब काळ जियोंक शकची नात. आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशीर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडे थीर एकवटून राव, कित्याक तोच तुजें जिवीत आनी सर्वेस्परान शपथ घेवन तुज्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसायिल्ल्या त्या देशांत तुज्या जिविताची लांबाय हांतू आटापून आसा. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो मनीस भागी. जो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या संगता बसना, बागार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. श्लोक. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो मनीस भागी. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच भावनांत. जे सगळें तो करता ते सफळ जाता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो मनीस भागी. पूण खोटे मनीस तशें न्हय, ते वाऱ्याक उबोन वेता त्या पोला बरे. कित्याक नितीवंतांची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो मनीस भागी. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणालो, मनशा पुतान जायते सोसूंक जाय, मातबऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. उपरांत समेस्ता लागी उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशे व्हरता, तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या पाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करन सगळो संसार जोडलोस म्हणया, हांतू तर ताका कितें फायदो.
देवाचे उतर हे वाकाने तुका क्रिस्ता